Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. For the 11th science admission and diploma courses admissions, हे भुरग्यांक दिवपा खातीर those who are interested for the science and diploma हाजी mock test जी आसा पळय ती आमी घेवपाक ऑलरेडी सांगला. ताजी केन्ना तरी फाल्यां परवा दिसाच्या भितर ती मॉक टेस्ट जातली, जेणे करून आमकां फ्युचर तांची टेस्ट कितले भुरगे बसतले कितें आनी कसल्याच पद्दतीची हर्डल येवची न्ही म्हणून ही सद्या घेता. डेफिनेटली इट वील सक्सेसफूल. ज्या पद्दतीन पॅन्डेमीक कमी जाता आमी सक्सेसफूल रित्या ती कंप्लीट करतले, जेणे करून योग्य भुरगे सायन्सीक पावचे, इलिजिबल भुरगे डिप्लोमाक पावचे फॉर देयर फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स. जस्ट मॉक टेस्ट हे न्ही फायनल हे अशें न्ही. दिस इज नॉट ही मॉक टेस्ट आसा, त्या खातीर ही फक्त काही लिमिटेड जाग्याचेरूच घेता. सो दॅट ट्रायल बेसिसचेर जेणे करून आमकां डिफिकल्टीज कितें येता आसत जाल्यार पळोवपाक. दहावेचे निकालाची प्रक्रिया निमाण्या पावण्यार पावल्या. सुमार 390 हायस्कुलांनी मार्क्स अपलोड केल्यात. 13 जुलय वा ताचे आदी निकाल. जांकां निकाल मानवना तांचे खातीर परीक्षा आसतली. गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भगीरथ शेटये प्रुडंटा कडेन उलयलो. दहावेचे जवळ जवळ आमी लास्ट फेजी कडेन आयिल्ले आसात. आमचे कडेन जवळ 393 ही सगळी स्कुलां आणि तांकां आमी तांचे एक्सटर्नल मार्क्स जे आसा न्ही, एक्सटर्नल मार्क्स ते अपलोड करपाक लायिल्ले. म्हणजे एज पर द पॉलिसी ते सगळे कंप्लाय जाले काय ना. मागीर आमकां आनी एक 2-3 दीस जाय पडटले. सो जो टार्गेट आमी 13 तारीख जे दिल्ली आसा कदाचित ताच्या पयलीं जावंक शकता, पूण टार्गेटा कडेन आमी म्हणजे 13 तारखेचो टार्गेट आमकां अचीव जातलो अशें दिसता. एकदा रिजल्ट जालो काय मागीर त्यांनी एक 4 दिसान किंवा 5 दिसान त्यांनी सांगप की बाबा आय एम नॉट हॅपी विथ दिस परफॉर्मन्स, आय मे बी गिवन ऑपॉर्च्युनिटी टू अपियर इन बोर्ड एक्झामिनेशन. तशे रिक्वेस्ट आमी घेतले, एक्सेप्ट केले. तांकां पेपर काडटले तांकां आमचो बोर्डाचो पेपर आसतलो आणि हो जो पयलींचो जो रिजल्ट आसतलो ते पयलींचे रिजल्ट तांच्यांनी फॉरफीट करचो पडटलो. म्हणजे नवीन जो रिजल्ट येतलो पळय तो रिजल्ट तांचो फायनल आसता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.